विसव उपरांत परत येवकार. माशेलांतल्या श्री देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थानाचो मंगळारा पौर्णिमा जत्रोत्सव व्हड दबाज्यान जालो. ह्या निमतान विविध कार्यावळी साजर जाल्ल्यो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज हो मालिनी पौर्णिमेचो उत्सव आमी साजरो करता. मालिनी पौर्णिमा म्हणजेच मान्य मनवय म्हणटा आनी ताका पौष शुक्ल पौर्णिमा ह्या दिसा आमी उत्सव साजरो करता. त्या दिसा पयलीं सकाळच्यान पयलीं महाअभिषेक आसता, ताच्या नंतर दनपारची आरती आसता. रवळनाथाच्या देवळान 5 उफार असतात. ताचे नंतर महासंतर्पण असतं आणि मागीर रातची मागीर दिवजां असता. दिवजा नंतर रथ असता व्हडलो आणि रथान कृष्ण पयलीं वता, ताच्या नंतर देवकी वता आणि मागीर ती रथ ओडून आमी हाजे कडेन रवळनाथाच्या देवळा समोर हाडटा. मागीर थंयच्यान पालखेन मागीर परत हांगा रवळनाथाच्या देवळाक भितर वचून थंय बसता. थंय आमचे माले घेवन बसता. तो शिकरे कुटुंबान मान आसता तो माले घेवन मागीर हे आमी पालखी घेवन परत येता. हाजे पयलीं एक अशी आख्यायिका आसा की आमचो रवळनाथ गावणवाडा रवळनाथ आसा पळय, तो एक यात्रेक वता आनी 1 म्हयनो तो थंय वचून बसता. अशी आख्यायिका आसा की ही मालिनी पौर्णिमा त्या रवळनाथाची आशिल्ली, ताका लागून तो एक रागानूय वता अशें थोडे म्हणटा. जाल्यार एकंदरीत कितले दीस चलता उत्सव हो आमचो आतां मालिनी पौर्णिमेच्या नंतर एक 5 दीस आमचे प्रोग्राम आसता. देवकृष्णाची पालखी देवकृष्णाच्या देवळांच्या रवळनाथाच्या देवळान वता. ती थंय हाजेर वयर बसून 5 दीस प्रोग्राम आसता.